आमच्या मार्मुगांव तालुक्यात मार्मुगांव कौन्सिलान 20 टन कचरो कशी विल्हेवाट लावपाची हे आमचे विचार चालू आहा। ताका लागून आमकां आनी 10 टन कचरो वेट वेस्ट सेग्रिगेट करपाचा तो बी प्लान येयल्लो आहा। तो 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाचो आहा। तो स्टार्ट जाल्या उपरांत आमची समस्या ही गार्बेजीची मातशी कमी जातली। मातशी म्हटल्यार 75% हे जातले। हेच्या कारणाक लागून आमकां जो डीप हे जाता आमकां जो एकठांय करून मेळटा तेतून आमचे कमी जातले। हे काम आमी अशे प्लान घातले आनी प्लान उबे केले म्हूण जावचें ना। ताका आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय। जो पर्यंत आमी अवेरनेस करना, लोकां मदीं अवेरनेस करना, आमी जो पर्यंत सेग्रिगेट करून कचरो दिना तो पर्यंत हो प्लांट कितले प्लांट घातले तरी तांकां काम करपाक बऱ्या भशेन जमचें ना। ह्या प्लांटाक जर आमी स्वता हातभार लायलो जाल्यार बऱ्या भशेन चलोवंक पावतलो। ना जाल्यार तें काम पेंडींग उरले परत लिगसी वेस्ट जमा जातलो। हे जर आमी सगळ्या पद्दतीन आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी सगळे अवेरनेस कॅम्प केला जाल्यार जावंक शकता। हांव ह्या प्रोजेक्टा बद्दल हेल्प केल्ल्या बरोबर आमी GSLचे CMD यांचे आभार मानता। तसेच आमचे जी सुडाचे आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक यांचे आभार मागता की आणि हांव मागता की असे व्हडले कंपनी GSL आणि व्हडले कंपनी जर CSR फंडांतल्यान आमकां असले प्रोजेक्ट करपाक आणि हेल्प करता जाल्यार आमची बऱ्यांतल्या बरी सुधारणा जावंक शकता। गांधी जयंती पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमने आपके मंत्री जी ने और हमारे अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब और आप सब MMC के सदस्य आपके सहयोग से ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी आज हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने इनागुरेट की और मैं इसका एक भाग बन के मुझे बहुत खुशी है। हमारी ये एक बहुत छोटी सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्रीब्यूशन है। और जब मैं आज सुबह जब मैंने देखा ये जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे जो हमारे महानायक हैं, तो मुझे लगा कि हमें इनको सबसे पहले सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि एक इतना बड़ा रोल ये अदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग GSL की एक सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ की और हमें बहुत खुशी होती है जब हम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम में भाग लेते हैं और वो प्रोग्राम जो सोसाइटी के लिए बड़े सस्टेनेबल हो सकते हैं। हमने देखा जैसे ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है या पीछे हमने ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में लगाए। कोविड के समय हम जो भी सहायता कर सके हमने ज़रूर सहायता की। उसके अलावा अभी हम स्कूलों में पर्टिकुलरली सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन सब में लगा रहे हैं और हम सब स्कूलों में बल्कि 16 स्कूलों में हमने टॉयलेट सब नए लगा दिए हैं। म्हणून सांगले तुमकां की लास्ट टाइम क्लियर केल्ले परत जाले। गार्बेज डेलीचो विषय। गार्बेज तूं आहा सगळ्यां कडल्यान डेली गार्बेज तयार जाता। गार्बेज परत त्याचो म्हणजे ते नाश करप हें काम आमचें। आमी तयार करता तशें कामां कवर करपाक जाय। आमी गव्हर्मेंट म्हणून किंवा म्युनिसिपालिटी म्हणून किंवा ऑथॉरिटी म्हणून हें काम आमी परत क्लिनिंग करपाचें करता ना न्ही। आनी फाटल्यान ती परत तयार जातलीच, तें काय कोणाक ब्लेम करपाचें काय ना। पूण म्हाज्या प्रमाणे एक सिस्टम अशी जावंक जाय। हांव खरेंच परत सांगता आमचो तारीक थॉमस सेक्रेटरी आहा तेजें विजनच कितें वेगळें आहा। म्हणजे ह्या गव्हर्मेंटान खंयच्या मिनिस्ट्री विचारतले की तो त्या हेतून सामको लक्ष घालूना। आनी म्हाका म्हणजे हांवें 2 शब्द सांगले की म्हणल्यार 10 लायनीचो करून घेता असले ऑफिसर आसले तांकां बऱ्याक पडटा। तेणी हे सगळें सेटअप करून तेंचे सगळ्या फाटल्यान लागून करून हाडले। पूण फुडें सांबाळून घेवपाचें आमचें काम एज अ मिनिस्टर म्हाजी ती जबाबदारी। आनी आमचे सगळे कावन्सिल वास्कोचे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन सगळे कावन्सिलर येयला आज तुमच्या आनी हे सगळ्यांनी मेळून जर आमी हातभार लायलो विथ द सपोर्ट ऑफ पीपल लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, सांगूंक जाय। अवेरनेस म्हणटात पळय आमी 10 फावटी सांगून अवेरनेस जायना जाल्यार तो अवेरनेस कसलो। लोकांकय थोडेशें कळपाक जाय अशें म्हाका क्लियर दिसता। कारण गार्बेज तयार आमी करता
आनी तेची विलेवाट आमीच लावंक जाय हें म्हत्वाचें हें हांव परत परत सांगीत आसता ते लावपाक एटलिस्ट मदत तरी करूंक जाय आमी खुबशे जाणांक पयल्या लोकांक की आपल्या घरचो क्लिनलीनेस जालो ते काडून भायर उडलो की आपूण सुटलो तशें आसूंक जाय ते थंयच्यान लास्ट पर्यंत पावन थंयसून ती नाच जावंक जाय हो विशय गरजेचो आसा अशें म्हाका दिसता हांवें जो प्लांट सेटअप केला त्याच्या पयलीं 2दा हांव ट्राय केल्ली पयले फावट आमदार मंत्री जाल्लो तेन्ना एकदां क्लिनींग केलें म्हाका उगडास आसा मागीर सेकंड टायम जेन्ना पावर मिनिस्टर आसतना एक 4-5 कोटीचें काम करून क्लीन केलें आनी कालच्या वेळार टोटल सगळें साफ करून व्हेल्लें पूण तें कितलें फास्ट जमता तें पळय गेल्या फावटी तें एकदम सारकें मैदान साफ म्हणटा तशें क्लियर केलें सगळें क्लियर केलें तेच्या थोड्याशा दिसांनी थंयच्यान शिफ्ट करून पावूंक ना तें भायर खंय वचपाक जाय आसलें हेच्या सिमेंट प्लांटाक जो डिले जालो म्हयनोभर पळय तितून परत इतलें जमलें की तो सेक्रेटरीन एक दीस हांव सांगलो तशें फ्लायटासून पयलीं म्हाका दिल्ली देवल्यावर फोन केलो साब उधर वापस जमा हो गया इतना करता इतलें फास्ट येता तें आतां ताका आमी एवॉयड कशें करतले चुकयतले करूंक शकना पूण ताका सोल्युशन काडपाक जाय हें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न केलो सगळ्या लोकांचें कॉपरेशन जाय आयज एक बरो दीस आसा गांधी जयंती स्वच्छ भारत मिशन म्हाका दिसता आमच्या पंतप्रधान मोदीन चालू केलें आयच्या दिसाच्यानच आमी आमच्या मुजगांव मतदारसंघान बऱ्यापैकी करता प्रयत्न करता 100% सक्सेसफूल जावचें म्हणना तेच्या भायर आमचे थोडे कार्यकर्ते वावरता आनी प्रायवेटली थोडे लोक हायर करून खरें सांगचें म्हणल्यार हांव करता ट्राय करता आनी ते सगळे ह्या प्लांटा पर्यंत येवन सेग्रिगेट जावन डिफरंट लायनीन कंटिन्यूस गेले जाल्यार ते सारके खंय तरी लायनीन पडटले कारण आमी आयज जर एक 10 मेट्रीक टनाची तयारी केली जाल्यार हो गार्बेज नेक्स्ट प्लांट आमी जर गरजेचो 15चो तो घालीसर हांगा आमचें इनपूट आमी भितर येता पळय गार्बेज ती 30ची 40 पावतली इतले फास्ट ग्रोथ जाता गार्बेजी तेन्ना तशें फुडें बीन अशें विजन आसपाक जाय की प्लांट आमी चिंतनाच असो घालप की 10चे रिक्वायरमेंट जाल्यार 20 घालप पूण ही स्टार्ट आहा